in this triangular fight, because assuming that रमाकांत खलप gets the ticket, आणि काँग्रेस ती आमी फक्त अजम्पशनूच करपाक शकतात, लास्ट मिनीट काँग्रेस तुगेली कोणाक टिकेट दितली हाजेर म्हाका दिसता सगळ्यांचो विश्वास आसतलो खलपाक मेळटली हो आमचो. परत हांव एक हें घालता पोंदाक तुगे डिस्क्लेमर की हे आमचे एक एज्युकेटेड चर्चा करपा खातीरचे एज्युकेटेड गॅस. सो खलप विरुद्ध श्रीपाद भाऊ विरुद्ध मनोज परब जर जाली, ही ट्रायंग्युलर जेन्ना जातलें, ह्या ट्रायंग्युलराचो इन्स्पायट ऑफ ऑल द इश्यूज रेस्ड अबाउट भाऊक फायदो जातलो न्ही. Absolutely. Pramod, there will be a repeat of this assembly model. Assembly model जे आशिल्लें की vote split जातलो म्हणून, and vote split जावन हो BJPकूच फायदो जातलो. If one side Manoj Parab and म्हणूया Ramakant Kalap contesting against a triangular contest here, so BJPचो vote उरतलो, तो split जावचो ना. By and large, the secular vote will get split between RG and Congress. Having said that, तू हें म्हणलें तशें एक coming back to Kishore's point, we cannot write off a first timer. When we talk about parliamentarian politics, it is unfair to write somebody off saying that oh आमचें कितें म्हणटलो थिंगा अशें म्हणून जायत ना. We need a person who has the fire in his belly to take up these issues of the state. आतां इतलें जाल्लें आसा की थोडे MPs गेल्ले आसा and they have become just like routine flights up and down. गोव्याचे इश्यू आमकां केन्नाच आयकूंक मेळना. The last time I saw Luisin Falero raising issues of Goa, although he was not a MP from Goa, but he raised very crucial issues in his short stint. तशें करून आमकां एक we have to ask questions at the central level, not just a namesake kind of an MP who just goes there, warms those benches and comes back to the state. I think it's time we need to seriously think about this issue. So having said that, definitely as the equation goes, it is completely sided towards the BJP, and as Shripad is their senior leader and who's been having a massive following within the BJP, I think that's the safe bet for the BJP. But all in all, the You are entire talking on equation, merits. Yeah. So here triangular fight जर झाली, जी आता it is very clear की it is triangular. Now we are saying that आम्ही त्या ट्रायंग्युलर फायटाक फक्त आता एक खलपाचें नाव ऍड करतात on an assumption. सो भाऊ जे आज कॉन्फिडन्स दाखयता आपूण तुगेलो आत मेरेन जिखला ताज्या की व्हडल्या मताधिक्यान आपूण जैतिवंत जावन येतलो म्हणून. Don't you think it is fair if in a triangular contest with three big names like this, Manoj Parab, Ramakant Khalap and Shripad Naik, three big names, triangular contest? थ्री बिग नेम्साचो एक मॉडेल तेलंगणाक फाटली विधानसभा इलेक्शन जाल्लो न्हू. रेवंत रेड्डी राविल्लो, तेवटेन KSR राविल्लो, आयलो कोण सांग? BJPचो. दोन मुख्यमंत्री पदाचे कॅन्डिडेट रावले, आयलो BJPचो. सो इट मे नॉट बी दोन व्हडले रावले म्हणून कोण तरी दोनांतलो व्हडलो एकटो येतलो अशेंय आसता अशें ना. तिसरोच येवपाक शकता इफ देयर स्प्लिट इज इक्वल. व्हेरी क्विकली पण टायम कमी आहा. ट्रायंग्युलर जाल्यार जे आज श्रीपाद भाऊ कॉन्फिडन्स उलोवन दाखयता, प्रचंड मताधिक्यान म्हणतो आज मेरेन आपण जितले घेतला ताजो रिकॉर्ड ब्रेक करता, हो कॉन्फिडन्स व्हॅलीड काय इनव्हॅलीड? ना ते सगळं त्याचं हे आसा ते उलोवपाचें हे आसा, तशी फायट जावंक शकना. तिगूय जर रावले न्ही, रमाकांत कलप हो एक बरो सिजन पॉलिटिशियन आनी ताजो जो एक्सपिरियन्स आसा, ताजो अनुभव आसा, तेजें कार्य जें आहा पॉलिटिशियन ते खूब व्हडलें आसा. तेंच्या परसून सगळ्यांचें व्हडलें आहा तेजें कार्य. सो रमाकांत कलप, मनोज परब आनी श्रीपाद नायक अशे तिग जाण जर लोक जाले न्ही जाल्यार टफ आसा फायट. हय, मोठ्या मताधिक्यान बी असो काय म्हाका दिसचें ना. किशोर क्विकली. नो एब्सोल्युटली टफ जातली, कारण ज्या पद्दतीन कशें आहा भाजपाक आपल्या संघटनेचेर विश्वास आसा, पूण लोक ज्या पद्दतीन आयज रिएक्ट जाता, लोक ज्या पद्दतीन उलयता, त्या पद्दतीन जर लोक वागत जाल्यार टफ फायट जातली.